Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflection. This is to help you listen, prepare, and practice before attending tomorrow's Mass. The readings will now be proclaimed in Konkani. भाग्यवंत जुवांवाचे पयले चिटीवेलें वाचप. प्रितीच्यानो, देवान पयलो आमचो मोग केलो देखून आमी मोग करुया. हांव देवाचो मोग करतां अशें कोण म्हणत पूण आपल्या भावाचो द्वेस करीत जाल्यार हो मनीस फोटकिरो. आपणाक दिश्टी पडटा त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिश्टी पडना त्या देवाचो तो मोग करतलो कसो? खरें, आमी ताचे कडची आज्ञा घेतल्या ती ही: जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करचो. जो कोण जेजू अभिषिक्त म्हूण स्वत मानता तो देवाचो पूत, आनी जो कोण बापाचो मोग करता तो ताच्या भुरग्याचोय मोग करता. देवाच्या भुरग्यांचो आमी मोग करता म्हूण हे खुणे वरवीं आमकां कळून येता की आमी देवाचो मोग करता आनी ताच्यो आज्ञा पाळता. कारण देवाचो मोग करूंक म्हणजे ताच्यो आज्ञा पाळूंक, आनी ताच्यो आज्ञा जोड न्हय, कित्याक जाका देवान जल्म दिला ताणें संवसाराचेर जैत व्हेला. संवसाराचेर आमी जैत व्हेलां तें हें आमचो भावार्थ. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्याच नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बळांक नीत करून दितलो. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. जुलूम आनी जबरदस्ती सोंसतल्यांक तो सोडयतलो. तांचो जीव ताच्या दोळ्या मुखार भोव मोलादीक. थांबनासतना ताचे खातीर मागणी सोडतली. दिसभर ताचेर आशिर्वाद मागतली. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. सदांकाल ताचें नांव व्हड जावं आनी सुर्या तोगोसर तें तोगूं. पृथ्वीची सगळीं कुळां ताका लागून आपूण सुदय म्हणटलीं. सगळीं राष्ट्रां ताचें नांव वयर काडटलीं. जबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. उद्गार. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू पवित्र आत्म्याच्या बळान गालिलियाक परत गेलो आनी ताची कीर्ती आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकोवण दितालो
आनी सगळीं ताची व्हडवीक सांगतालीं. जेजू नाझारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये प्रमाणें सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उसळतना अशें बरयलोलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो मुजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला, गरीबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलुमांक सांपडलोल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराचे कुरपेचें वरस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडलां. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलेल्या समेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. आनी सगळीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ गरीबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. लूक 4:18. नियाळाक आदार. जेजू ह्या संवसारांत येवचे आदीं प्रवाद्यांनी आदीं फुडें जेजू विशीं सांगून दवरलोलें आनी हाकाच लागून जेजू आपले संवये प्रमाणें देवस्थानांत वेता आनी पवित्र आत्म्याचे सुचोवणे प्रमाणें इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक काडून वाचून जातोच अशें सांगूंक सुरवात करता. हें शास्त्र लिखीत आयज तुमच्या कानार पडटांच पाळोवन आयलें. म्हणजे प्रवाद्यांचें भाकीत आपणांतल्यान पूर्ण जालें अशें सांगता. देवान आमचो सगळ्यांचो मोग केलो, पूण आमी देवाचो मोग अनुभवच्या सुवातेर संवसारी राटावळींनी घुस्पवलोलीं आसात आनी ह्या संवसारी ओंदवण्याचेर फकत भावार्था वरवीं आमच्यान सयत व्हरूंक जाता अशें जुवामाचे चिटीन आमकां मेळटा. गरीबांक बरी खबर दिवंक, कैद्यांक सुटका परगटूंक, कुड्यांक परत नदर दिवंक, बापान फकत आपल्या पुताक अभिशेक करूंक ना पूण तुका आनी म्हाकाय हें कार्य दिल्लें आसा. देवान आमकां खरो मोग शिकयलो, तर ह्याच मोगान आनी भावार्थान आमी आमच्या ल्हानां सोबें आमच्या भावां सोबें देवाचो मोग अणभवया. मोगळा बापा, पवित्र आत्म्याचे स्फूर्तेन ल्हानाच्या ल्हाना सोबें आमी मोगाळ जावंक आमकां फावो कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. Dev Baren Koro.